सुरू करतो. ओम ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा, महाराज या सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. रामा मी तव दास दास म्हणवी, माते कशाचे भय. रामा जाईन मी ज्या स्थळी सुख घना, होईल तेथे जय. रामा मी भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी रे, तू तात मी बालक. तू तात मी बालक, तू तात मी बालक. जय जय रघुवीर समर्थ. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. मंडळी, आज आमगेल परीक्षे दिवस असं म्हळ्यार आमकां कितले कळल्या कल कळणी कंच वरल्या. आज शेवटचे दिवस, आज परीक्षेचं म्हणणं पडे लास्ट मोमेंट आम्ही असे शिकून पेजीस हें करतात न्ही, तशी करचें आजी. कळ्ळें तर भिवंका म्हणना, भिवंका अजिबात भिवंका म्हणना. कित्याक म्हळ्यार समर्थ आमकां सांगाती आसा ती. कळ्ळें. तर समर्थांनी हे दासबोध केन्ना करू घेतलो, ते कल खातीर करू घेतलो. तांणी देह दवरतना तो मस्त उद्धव तांगेलो सान धरून तांणी पोशिल्लो ताका 5 वर्स धरून पाप. तो मस्त रडलो खंय, म्हाका सोडून वतात तुमी, मागीर कशें जावचें मगलें अशी तशी म्हण. तर तांणी म्हळें, अरे तूं मल्ल्या थंय हेंच शिकलवे हां, तरी मागीर तुज्यांत कल विशेष फरक पडनी. इतलें शिकयलें तुका तरी तूं आतां रडतस. तूं सावरका, तूं दुसऱ्यांक सावरवंका हां. तर तांणी म्हळें, माझी काया आणि वाणी गेली म्हणाल अंतःकरणी हां, परी मी आहे जगज्जीवनी निरंतर. ऑन द कॉन्ट्री, त्या सज्जन गडार रब्बील असल्यारी हांग आमकां येवन दर्शन दिवचे शकनात ते. पण ते जेन्ना व्यापक जाता ती सगळे हांतूच मेळटा ती ब्रह्मांडांतू, त्या वळी त्या वायू रूपान येवन साकार जावन प्रत्येकान दर्शन दिवचें जाता. जशी परिज्ञान आश्रम स्वामी दिता आसत, अजुनी दिता आसत, अजुनी दिता आसत. तशें ते परी मी आहे जगज्जीवनी निरंतर. नका करू खटपट, पहा माझा ग्रंथ नीट. तेणे सायुज्याची वाट गवसेल की. सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार परब्रह्म मेळोवचें, तातूंत एक रूप जावचें, तादात्म्य अनुभवचें. आत्माराम दासबोध माझे स्वरूप स्वतः सिद्ध, असता न करावा हा खेद भक्तजनी. कळलं वे. तरी तांणी सांगल्या, आता मी दासबोध सुरू केलेलो. तावळ कशी सुरू केलेलो सांगात पळया हां. पहिला मी हनुमंताक स्मरण करूया. हरिभक्त तो शक्त कामास मारी, जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी. महारुद्र हनुमान की जय, श्रेष्ठ साधक तो. आता मी दासबोध खंय थांब सुरू केलेलो.
मी देह, हांव देह, हांव म्हळ्यार देह, ह्या कल्पने धोर समर्थांनी सूर केलेले. हां, 4 नमुन्याचे हे तांणी सांगले अवस्थ मनाच्यो सांगिल्ल्यो दासबोध सूर करतना. कळ्ळें? बद्ध, मुमुक्षू, साधक आणि सिद्ध. तर आत्ता हांव देहची ह्या कल्पनेंतल्यान समर्थान सुरू केलें तरके हांव देव आसा, हांव देह म्हळ्यार हांव न्हय, तरी देहांत राबतलो देव जो आसा तो हांव, हें तांणी सिद्ध करून दाखयलें. कशी? तर ते चंचल अंतरात्मा आमगेलो देह चलयता. तातूंत 2 आसा, ती शिव आनी शक्ती. शिव म्हळ्यार जस्ट जाणीव, जाणीवे भायर तें कळना. हां, आनी शक्ती म्हळ्यार कळ्ळें ती एक्चुअल एक्शन करता. या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः. भूक लागली जाणीव जाता, पट्टान गुर्र जाता. तावळ आमी उठयता ती. रामदेव केल्लेले असल्यार ते वाणगीण जेवता ती, केल्लेले ना जाल्यार पटकन कल्लेपुणी करता ती आनी खाता ती. कल्ले करूंक वेळ ना जाल्यार जे फ्रिजान दवरलेले तें पुणी काणगेन आमी पट्टान ताका कल्लेपुणी अन्न दिता ती. ते कोणाक दितात आमी? त्या अंतरात्म्याक दिता ती. कळ्ळें? नुस्तें देहाक दिना ती. देह ताज्यान वाडटा, पण ते देहांत संबंध भरला. देह चलयत कोण? तरी अंतरात्मा. तरी हो देव हें तांणी सिद्ध केलें. हां, ह्या उच्चतम कल्पनेक साकार करता समर्थ रामदास म्हळ्यार विश्वपुरुष. संत ज्ञानेश्वरांगल तत्वज्ञान, संत तुकारामांगल विठ्ठल भक्ती, मुक्ताईगल मुक्ती आणि शिवबागेल शक्ती. समर्थांगेल्या हे चारय हे व्यक्तिमत्वान तुतांगल समर्थांगल व्यक्तिमत्वान ते दिसून येता. शरीर स्वास्थ्या खातीर तांणी सूर्य नमस्कारांचो आग्रह केलो आनी ते कोण दाखयले. फालफाल्यार उठोवन 1200 सूर्य नमस्कार घालताले ते 4 घंट्यार उठोवन. कळ्ळें? कडे जीवन जगचे खातीर मनाक कले खाद्य जाय म्हणून दासबोध आनी मानवी मनाची ईश्वरी मनांतून रुपांतर कशी करूं येदो, मनाक कशी सांभाळचें, मनाक कशी कंट्रोल करचें, ताजे खातीर मनोबोध म्हळ्यार मनाचे श्लोक हे समर्थान आमकां सगळ्यांक देणगी म्हणून दिली. आनी तरीकय आमच्यांतूं तितलो म्हणशी फरक पडनी. कळ्ळें? म्हणून आत्माराम तांणी सांगलें. आत्माराम सांगलें ते आत्मारामाचे कसले आज लास्ट डे वे म्हणटा ती. आत्मारामाचं लास्ट डे केन्ना या ना टील वी गेट आत्मज्ञान. ताजे पर्पज कसलें आसा? आत्मज्ञान जावंका म्हणून, वय की न्ही? हां, तेमी तो सरी तें जायना. आतां हांव तुमकां सांगता. आत्माराम आमी शिक्को घेतलो पयलो दिवस. हां, तेका की दत्त जयंती दिवस घेतिलो आमी. तावळ आमी अनुबंध चतुश्टय पळयले. खंयचेय हाका कॉलेजाक एडमिशन घेतना कलेपुणी एलिजिबिलिटी कंडिशन्स आसतात, वय की न्ही? तशी आत्मारामाक एलिजिबिलिटी कंडिशन्स आसतात. एक म्हळ्यार आमी हे कळ्ळें आमगेलो दासबोध सगळें विवेचन केल्लें, मनाश्लोकाचें केल्लें जाल्यार सगळ्यांनी एकाग्र आयकत आनी एकाग्र जाता ती. पण कंटिन्युटी दवर न्हू, सगळ्यांनी सम आयकलें अशी जायना, मदें मदें खंड पडलो. हां, तर ते हांगा तांणी कळसां ते सबंद कोण पिल्लेलो कोण आमगेलो उद्धव. ही वॉज व्हेरी मच एलिजिबल. अधिकार जाय. अनुबंध पयलीं म्हळ्यार कळ्ळें अधिकार जाय म्हळ्यार तो मुमुक्ष आसता. तान्ने दासबोध मनाचे श्लोक किंवा खंयचो अद्वैत ग्रंथ, दासबोध आनी हें मात्र न्हय, अद्वैत ग्रंथ समची कोण पिवची म्हणटात न्ही, सम कळ्ळो, हें कळ्ळें सगळें. हां, ताजे प्रमाण वागच्याकय लागलो, अभ्यास भरपूर केलो ताजो. तावळ कळ जाता. तरीकय ताका कलकी खंयकी फायन ट्युनिंग वरल्या ताका अजुनी आत्मज्ञान अशें जायनी. म्हळ्यार तळ्यात मळ्यात अशें जातस पडटा की आपणाक आत्म्याचें रियलायझेशन येवंका, तांत आपणें एक जावंका. हां, पण अजुनी खंयकी अडटा आनी आमी भायर लकैलवारी भायर येता ती कलमीत भायर येतात. परत आमगेलो मी उद्भव पावता. मी म्हळ्यार कळ्ळें हांव रे म्हणून मी उद्भव पावता. त्या मदले देखून सांगिल्लें की एकल्यान तो मुर्तीकार आशिल्लो, तर ताका मस्त व्हडी मुर्तीची ऑर्डर मेळखी. तर तो सादूक विचार वचूलो हांव घेवं ती ऑर्डर. तर ताणें सांगलें
की तुका 8 दिवसांनी मृत्यू असो थोडे ऑर्डर तू फिनिश कशी करतलो. हां तरी ताणें म्हळें त्या वेळार खंडीत तुका मृत्यू असो जाल्यार ताणें युक्ती सांगली तूंच मुर्तीकार न्हय तर एकल्याक मूर्ती करी एकल्याक मूर्ती करी. तू आरशांत काळडें पळोवन तू ज्वारीची आनी 3 मूर्ती करी किंवा 4 मूर्ती करी आनी त्या 5 तू खंय पूण मदें वचून तू राब इतलो उबेग तू करता की यम सुद्दां फसतलो. तशी त्या दिवस यमाच हो मनुष्य आयलो कळ्ळें. आनी पळयलें तो कन्फ्यूज जालो यमदूत आनी कोण खरो मनुष्य म्हूण कळ्ळी ताका. पाप वाट पळयली कोणें पूण हालचाल करतली सगळे मूर्ती अशी दिसतात कोणें हालचाल करना ती परत वचूलो. तो यमान ताका कलकी एक युक्ती सांगली आनी तो परत आयलो प्राण घेवच्याक आनी ताणें स्तुती करच्या सुरू केली. ओ हो 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 कितल्यो गोमट्यो मूर्ती केल्या एक लेख कशी केल्ली वया कशी करूं जाली कशी आसता कोण तो मनुष्य. हां कोण वया तो खरेंची तागेल वाखाणणी करका तितली कमी स्तुती करका तितली कमी म्हणजे भितरी तांतून कोण केल्लें न्ही बाकीच मुर्ती आशिल्ल्यो तो मात्र जिवंत आशिल्लो हाल्लो नासतना राबिल्लो. तो एकदम हांव केलतें हांव रे ताका ताबडतोब फास घालें आनी ताका घेवन वचूलो यमादूत. म्हळ्यार तशी आमगेल जाता हांव रे ती आमी खंय मागशी पडटा ते हांव काडची कशी आमकां काडूं जातवे. कर्णागल कवच कुंडल ताका कितली शक्ती आशिल्ली ताणें स्वता ताण काण इंद्राक दिली रक्त बंबाळ जाल्लें शरीर तागेलें पण आमकां साद घाय जाल्यार आमकां सहन जायना. नांग गुट काडटना खंय नेल कटर लागल्यार आमकां मस्त दिवस चुरचुरतो आसता वय की न्ही. चिक्के हात भाजल्यार आमकां कितले बाप रे फू करता बसता ती तशी तर आमकां अख्खे आमगेलें मनावेल कवच कुंडल काडूं जातात वे तावळ तिवय हक्काची आमी सरेंडर करता कोणाक आमगे सद्गुरूंक की तूंच काडी म्हण. आनी हांगा तांणी अधिकार म्हण केलें तो मुमुक्ष असो आमी दासबोध इतलो स्टडी केलो तरी आपणाक अजुनी खंय की फायन ट्युनिंग बरल्या हें ताका सुद्दां कळटा जाल्यार मस्तपंत आमी कळटा ती कबूल करना ती आनी कबूल केले तरके आमच्यांत दोश दिसता ती ते आमी मस्तपण कबूल करना ती आनी गुरू कृपेने आमी कबूल केल्ले वय आसता ती म्हणून जाल्यार ते नाशी कोरका ताजे खातीर कल्ल कोरका हें पावल उबारची आमगेली तयारी आसना. खंय दिसता आसा चुक्क जाल्ले वय काम करतल्या गेलो चुक्क जातात आमी समर्थन करता ती नाल्यार बँक पेपर दिल्यार बरेंची वेवस्थीतपणान 10 मार्क म्हणून तशी न्हय तें चुक्क जाल्यो तुका कळटा ती कोणकी पॉयंट आवट केलो चुक्क जाल्यो पण तूं त्यो सुधारची तयारी आसता. तर तशी दासबोध हें केल्ले तर की आपणाला अजुनी फायन ट्युनिंग जायनी हें कोणाक कळटा आनी तें कल्ल जाय न्ही ताजे तो गुरूंक शरण वचून विचारता मगल खंय चुकलें म्हाका सांग. पण हांगा गम्मत कल जाल्यार त्या हाका पळोवन गुरूंक आमगेल्या समर्थांगेल करूण कितली की तो बापडो शिष्य नुस्तें रडता असो तो कलें विचारना. तर तेच म्हणटा ती चेरडा तू खंय की कमी पडतस आतां मगल आयक म्हण तावळ सांगेल चारी हें सांगलें की आपण अजुनी दासबोध अंतोणी हांत आपण सजीव अस तांतू बसला आनी तुका गायड करता असं पळय आनी त्या प्रमाणे वाग तुगेल खंय की तुगेल वृत्ती अजुनी बदल न्ही इतलें सांगून सुद्दां असं हॉट ना पण बदलतली फक्त श्रवण भक्ती करी. हां हें सगळें सांगलें आनी बदलची तयारी तर म्हळ्यार कळ्ळें हो अधिकार कोणाक आसका मुमुक्षूक आसका. मुमुक्ष म्हळ्यार मगल खंय की चुकता असो मगल वाट चुकल्या म्हणून म्हाका गुरून मार्गदर्शन करका आनी हांव मगल स्वताक बदलची तयारी आसा तें आसका. तावळ तो अधिकारी कडे हातूंत विशय केल्लो विशय की जीवात्मा आनी ईश्वर तत्व जीव आनी ब्रह्म ऐक्य करचें हो ताजे विशय कळ्ळें. तर प्रयोजन कशी करचें सादारण ताजे एक प्लॅन करचो प्रयोजन म्हळ्यार ताजें कारण हें आसा ताजे खातीर आमी करूं घेतलें स्टडी करूं घेतलें आत्माराम जिवात्मा आमकां कळटा ईश्वर तत्व सगळे कडेन भरल्या म्हूण म्हणटा ती जाल्यार अजुनी आमकां पूर्णपणे अनुभव येयनी.
ब्रह्म तरी अजिबात कळणे आणि आमगेल उडकी खंय असं ब्रह्मात वचून एक जावची. तर आमकां पयलें मस्त गोष्टी कळची बाकी आसा ती. एक म्हळ्यार जीव म्हळ्यार कळ्ळें, हां, हें अंतरात्मा म्हळ्यार कळ्ळें. जगांत फक्त तिन्नीच गोष्टी आसात. एक निश्चळ परब्रह्म, दुसरं चंचळ अंतरात्मा, माया, ताका माया म्हणटात, आणि तिसरी कळ्ळें जड सृष्टी. ती एक वायूची झुळूक येता न्ही तशी तें परब्रह्म निश्चळ कसलें करना तें. पण तेंच आमकां जाय कल्ल्याक की तें संपूर्ण आसा. पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. तशी तेमी ती तांतुकले फरक जायना जाल्यार तांतू वयल्यान एक झुळूकशी आयली. ती खरें नाशिल्लीची, वाळवंटान जशी मृगजळ दिसता तशी वाऱ्यान एक आयली. त्या वाऱ्यान ते ताजेर थावन आयली न्ही ती. वार जेन्ना समुद्रार थावन येता थंड जाता तशी त्या परब्रह्माच्या अधिष्ठानार थावन व्हांवन आयली न्ही ती. तांतू त्या परब्रह्माक सगळे गूण आयले जाल्यार दोशय आयले. पण दोश आवश्यक आशिल्ले. त्यामुळे कळ्ळें की हें कळ्ळें ताका शिव आनी शक्ती द्वैत जालें थंय. अर्धनारी नटेश्वर जालो. शिव शक्ती राम सीता पुरे ब्रह्म ब्रह्माणी अशें पुरे. हां, तर त्या त्रिगुणान थावन तांगेल बायल आयल्यो. आनी ती काम कशें करता ती. शिव म्हळ्यार जाणीव, तावळ सांगिल्लो नुस्तें जाणीव. आनी एक्शन घेतली ती शक्ती. प्रत्येकान तशी आसता. आतां आमी रामायण परत पळयत आसत ती तांतूय तशी आसत. ती शिवाक सोडून वचना पार्वती, सीत रामाक सोडून वचना, ब्रह्मा आनी ब्रह्माक सोडून वचना, थंयच आसता. ती सरस्वती सुद्दां ती सगळें इतले उत्पत्ती केली. ती मानसीक संतुलन राखच्याक ते सरस्वतीक भयंकर मदत जाता. आतां हे सगळे अधिकार जालो, विशय कळ्ळो जाले, प्राप्य प्रापक संबंध म्हळ्यार कळ्ळें की मना पासून अभ्यासले तरी सुद्दां ताचो उपयोग करून जीव ब्रह्म ऐक्य कशी करचें हाजे ठोस जे आमी खंय कमी पडटा ती ताजें ठोस उदाहरण जें दितात न्ही, प्राप्य प्रापक संबंध म्हळ्यार हें एक्च्युली साध्य जावंक आमकां ताजे खातीर समर्थन केलें जें ठोस मार्गदर्शन आसा तें प्राप्य प्रापक संबंध. प्रापक म्हळ्यार आमकां प्राप्त जावंक म्हण आमी भायर सरल्यान ती प्रवासी म्हणून. आनी ते प्राप्य म्हळ्यार तांतू वचून आमकां एक जावचें आसा. आतां हातूं 1 ते 5 समास आसत, 5 समास आसत जाल्यार अवाढव्य. हां, तातूंत महत्वाचे ओवे घेवन आमी चिकेताचे सारांश पळोवया. तुमचल्या बुक कसले री आत्माराम उघडा ती. आमी पयले 2 पळोवया. कितें बारीक कर गो फॅन. त्याग निरूपण. त्याग निरूपण म्हळ्यार त्याग कल्ल्याच त्याग करका. तो सांगता तुल्ल्या कचर इतलो भरला तेमी ती तुका आत्मज्ञान जायना म्हळ्यार तूं त्या आत्म्यांत एक जावचें शक्य ना. कळ्ळें? हें तांणी सांगल्या. आत्म्यांत एक जावचें शक्य ना तूं. तेमी ती तुल्ल्या कल्ले तांतूंत ते ओवे म्हळ्यार खंयच्यो सांगता. समास 32वी ओवी पळया ती 32. जितुके काही नासो न जाईल, जे अशाश्वत असेल, तुझ समागमे न येईल तितुकेच द्यावे मज. तर आतां ते निरखून पळयतात तागेल मनान तूं कसल्या स म्हणून. कोण सद्गुरू त्या उद्धवाल मनान निरखून पळयता. ती उद्धवान कसले येदोळ ते विचार न्ही त्याचे सांगता ती की तुका कलकी म्हळ्यार तूं म्हाका कसले विचार न्हीची जाल्यार हांवची तुका सांगता असं म्हण. कळ्ळें? हां, तुवा आशंका नाही घेतली, परंतु मज तुझी चिंता लागली.
का जे तुझी भ्रांती फिटली नाहीच अद्याप. हे 19. दासबोधीचे समासी निर्मूळ केले मी पणासी, तया निरूपणे ही वृत्तीसी पालट दिसेना. तू स्वभावान तू ह्यांची जायना. म्हणून न पुसता सांगणे घडले शिष्या तुझं कारण. कितलं क्रूप पळय. आम्ही विचार नसताना सद्गुरूंक कळटा आमगेल आम्ही खंय कमी पडतात. तांकां कळटाची. तांकां सगळें आमगेलें मनच आमगेलें शरीर तांकां दिसनाची. भितर कल चल्ल्यान तेंच ते मनान शिरता ते. हां आणि ते म्हणतात, अरे तू कोण, कोणाचा, कोठून आलाची कैसा, ऐसा विवेक पूर्वीचा घेई रे बापा. अरे त्वा जन्मांतर घेतले, काय मानितोसी आपुले, ऐसे तुवा विचारले पाहिजे. तू विचार का म्हाका, पण तू कले विचारनाची. तर आता हांवच तुका सांगता, त्याग करी. त्याग करी म्हळ्यार कल्लें, तूं हॅन जावन बसला हां, तर तें तुगल तूं काण उडोवंका. पयलीं हाजेरी कोणकी एक सल्लो म्हण दिलो, तुमगेले एक्स्ट्रा चरबी बिरबी वच्चाक खावची कमी करा ती म्हण. आमी परत समज पचन जावंच पयलेंच परत परत खाता ती. त्यामी ज्यो खातल भितरले पेशी जे आसता ती, तांकां अन्न जाय आसता, तांगेले खाण सततच खाता आसता ती, ते भायरतान आयिल्लेंच खाण खाता ती. तर भायरतान आयिल्लें खाण संपून एक अर्द एक तास फ्री दवरल्यार तांकां सतत खावचो अभ्यास न्ही. तेमी ते पूर्ण जायना जाल्यार तांकां आनी खावंक कशें दिसल्यार ते आमगेलेची वायट जालेली पेशी हें ते खाता बसतात, चरबी खाता ती हें करतात. तेमी आमगेली चरबी कमी जाता. तेमी एक सम खावनाका ती, चिके गॅप दवरा ती म्हण. तशी हांक कल जाल्यार कल्ल उडोवचें, कल्ल्यास त्याग करचो. कशी त्याग करचो तें सगळें आपण तुका सांगता. अरे जितुके काही नासोन जाईल, 32 श्लोक. जितुके काही नासोन जाईल, जे अशाश्वत असेल, तुझ समागमे न येईल, तितुकेच द्यावे मज. हां, मज ही ते काय करावे, परी तुझ पासून टाकवावे. तुवा टाकिले तरी न्यावे तुझ समागमे. तुझ समागमे म्हळ्यार तुगल सहित तुझ समागमे न येईल तें तू म्हाका दी म्हणटना तागत समागमे, तागत सांगात कल्ले वचू शकना. ताका स्वता देह सुद्धा वचना, मन वचना, बुद्धी वचना, हां अंतःकरण वचना. अंतःकरण वता पण तें मुक्त जायना. मुक्त जायना, वासन घेवन वता. तरी तू तागल आतां मोर ऑरलेस तो मुक्त जातास, तरी की तागल खंयची अडल्या कल्ल्या म्हळ्यार मी तागलो अजुनी वचनी. देहात्म भाव जो आसा, देह भाव, हांव म्हळ्यार देह म्हळ्यार मगल, हे मगल गुरू. तावळ ना म्हळ्यार तरी की त्या गुरूंगल देह दिसता म्हणून तो रडता. त्या देह दवरून वतस ती म्हण. गुरूंगल अपेक्षा केली ताका आपणागल भितर अंतरंग दिसका, तें तुका अजुनी दिसना मा. तेमी ती पयले तू ह्या मायेची देहान मल्ल्या पळयतस, त्या देहाची मालकी म्हाका दिवन सोडी, त्या देहाची आसक्ती म्हाका दिवन सोडी. कळ्ळें. अरे भूषण भिक्षेचे टाकिले आणि अमरपद प्राप्त झाले. हां, ही तू कल्ले ताचो उपयोग ना तुगेल देहाचो. कल्ले जाल्यार तर कितें वच्चेंचेस. तर तें जर मगल भिक्षे झोळयेन तूं घाल्लें, तुका अमरपद प्राप्त जालें न्हय. वय की न्ही, तूं अमर जाता. हांव तुका व्हरून घालतां. नाशिवंत तितुके देशी तरी पद प्राप्त निश्चयसी, त्यामध्ये लालूच करिसी तरी स्वहित न करणे. कळलं न्हय. ताण सांगलें. तरी तो शिष्य म्हणे मी दिदले, स्वामी म्हणाले पद लादले, आता तू आपुले काही मानू नको. तुगल ना तें. मस्त हाजी उदाहरण आज एक दिवसान दिवच्या जायना ती. कळ्ळें म्हळ्यार हें फक्त सारांश आसा. आमी कलकल घेतिल्लें न्ही तें परत परत आयकून ताजेरी तुम्ही म्हणाला आजी लास्ट सेशन आहे. लास्ट सेशन नाही, आय एम अवेलेबल फॉर यू. आय म्हळे नॉट आय, श्री समर्थ इज अवेलेबल थ्रू मी फॉर ऑल ऑफ अस इन्क्लुडींग माय सेल्फ. कळ्ळें. तें हांव सांगता. तरी 24 hours आय एम अवेलेबल. केन्नाय तुमी फोन करा ती, तें हांव समर्थांक पास ऑन करता आनी तुमकां उत्तर दिता. तर अज्ञान घेऊन निघाले तव शिष्य विनविले विनीत होऊनी, की आत्ता कशी बाबा करचें. हां, तेमीत हांगा आतां माया म्हाका कसल्या करूं जायना. मगल हांव कसल्याक म्हाका हें करूं जायना म्हणटानी विचारलें तेन्ना मायेचें निरूपण येता. कळ्ळें न्हय. माया निरूपणांत कल्लें येता ओवी दोनी. अनंत ब्रह्मांडायसी ढिसाळे
दोळे उघडकी ते सन्न चरडाक मागशी काळका कुडान बाळान जाताल बायलो कळ्ळें. लायट मिणमिण चोवची त्या चेरडान दोळे पयलीं उघडल्यार ता कले दिसना काळका शिवाय. अयो चेडू मागशी दोळे थंय उघडनाशिल्ले 10 दिवस. आत्त पळय टुकू 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 कोण पळयता म्हण. आत्त कशें पळयता, उजवाडांत आसता तें म्हणून पळयता. तेमी दोळे उघड की ताका मायाची दिसता. अनंत ब्रह्मांड ऐसी ढिसाळे भव्य ब्रह्मांड. एक एक स्टार असणे ते एक एक युनिवर्स असं. तुमकां सांगता त्या युनिवर्सान कितले गॅलेक्सीज, कितले सोलार सिस्टम्स, कितले हें आस. तरी मायेने रचिले विशाळे ते तुमचे कृपेचे नी बळे विरती स्वानंद डोही. तू सांगेल पेटाक मायेच न्ही म्हाका दिसता असं तुगल कृपेचे न्ही ते तुमचे कृपेचे नी बळे विरती स्वानंद डोही. हांगा समर्थ रामाक एड्रेस करून म्हणटस, जय जय जी सच्चिदानंदा, जय जय जी आनंद कंदा, जय जय जी निजबोधा परमपुरुषा. हे श्रीरामा, अनंत ब्रह्मांडा ऐसी डिसाळे मायेने रचली विशाळे ते तुमचे कृपेचे निबळे विरती स्वानंद डोई. समर्थश म्हणा ती हांव तुका ज्ञान दिता ना. हे देवा, ही श्रीरामचंद्रा, हां जय जय. आता स्वामीने जे काही इच्छिले ते पाहिजे अंगीकारले. शरणागत आपुले समर्थे उपेक्षू नये. मग शिष्य आमकां शरण आयला दोग जाणांक. हां तेमी ती स्वामीन जे काही इच्छा केली ते दिवन सोडी बाळा म्हूण समर्थ उद्धवाक सांगता आसत. मग स्वामीन ज्या अपेक्षा केल्या की ते दिवन सोडी. तावळ ते म्हणटा तान सांगले, नाशिवंत काय म्या टाकावे ते मज स्वामीने सांगावे. मज दातारे करावे आपण ऐसे. कळवे. तावळ त्यांनी सांगले की अग्निसंगे लोहो पिटे पिटता तयाचा मळ तुटे. तावळ हांवें उगडास करा ती आता परत ते रिपीट करना हांव. टॅडपो लागेल काणी सांगितली. कळवे. मुद्दाम त्या टॅडपोलाक एक हें दवरता ती कल्ले अडथळे मध्य पावतना. तर ते संघर्ष जावन 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 संघर्शान ताका बाल मोण पडता, गळ पडता. बाल मोण पडले भितर ताका पांय फुटता ती आनी तो टुणकन उडकी मान भायर येता. तशी अग्निसंगे लोहो पिटे भांगराक हें खंयचेय भांगार म्हणा लोखंड म्हणा तें अशीच प्युअर येना केन्ना. ते माती जास्ती आनी थोडे कण हाजे आसतात लोखंडाचे. ते प्युअर लोखंडाक परीस लागल्या मात्र ताजे भांगार जाता. तर पयली स्टेप कली प्युअर लोखंड करका न्हय म्हणून तें अग्नीन तूं तापयता ती. कळ्ळें. तापयल की कल जाता ता चिक्कोल अशें सगळें वता आनी ताजे नंतर प्युअर लोखंड जायना पळय परीस लायली की ताजे भांगार जाता. तरी ताका मळ जर वचनी तयाचा मळ झडेना आनी अभ्यंतर कळेना तरी ते सहसा पालिटेना मृत्तिका रूपे. हां म्हणून तू कल करी नाशिवंत ती तुका मळ तुवा त्यजावा अमंगळ. तो गेलिया तूच केवळ आहेस बापा. आता तुल्या कलकल असं कलकल असं की अहम ते मायेचा विस्तार प्राण सखया ऐक सांगतो. मायेच खंच खंच विस्तार अस गोतस की ते म्हणटा ती प्रति एक माय असं तुगले हांजे माय खंची म्हणून निराकार रूपो शिवोहम शिवोहम तांतू निर्वाण षटकान तांणी दिल्ल्या. ते परत परत वाचचा ती ते परत परत ताजे अभ्यास करा ती. स्वाम्यांनी ताजे अर्थ सांगला तो काण घेवन तो वाचचा ती तांगेल आशिर्वचनाचे. हां ताज्यान हीच आमगेल साधन असं श्रवण भक्ती पहिली करका आमी. म्हणून नाशिवंत ती तुका मळ. फक्त मळ जो आस न्ही म्हळ्यार मळ हो खंच मळ वायट संस्कार. हां पार्वतीन स्वता न्हांवच्या म्हूण वचून वतना आंगाची मळी काडून ताजी गणपती मुर्ती केली. आत्तिकल न्हाय नाशिल्लीच वे केन्नाय न्हाताली आमी नित्य न्हाता ती. जाल्यार आमगेल देहाचें स्नान आसता मनाचें स्नान घालतात वे आमी. आमगेल मळी वतवे संस्कार कितले जन्मांचे आसा ती ते काडका ती. ते काडका जाल्यार अग्नीन तपका. तशी तापत्रये तापला तोची मोक्षासी अधिकारी झाला काय. तशी तापत्रय म्हळ्यार आध्यात्मीक ताप आदिभौतीक ताप म्हळ्यार खंय हें जालें खंय पांय निसरून पडली आनी कल जालें सगळें तांत येता. पावस आयलो पावसान भिजली थंडी जाली वखद घेवंक लागली ऑपरेशन करपाक लागलें हें सगळें भायल्यान आयिल्लें. आनी आमगेले भितर जे रोग जाता ते आध्यात्मीक.
आणि आदिदैविक आमी जे कर्म करता ती ते दुसरो जन्म घेवंक लागना, ह्या हातान केले ह्या हातानी मेळटा, ते आदिदैविक आमी केलेली कर्माची फळ तशी तेज्यान जाता. मळ जडेना आणि अभ्यंतर कळेना, तेमीत कल जाता नाशिवंत ती तुका मळ. हो जो मळ आस, हो खंयचो मळ आस आमचे लागीं आमकां वापरच्या तरी जाय न्ही. आ देह आस, आमी गृहस्थ आश्रमी आसा ती, आमगेर संसार आस, प्रपंच आस. समर्था तुम्हीच सांगता ती आधी प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका. तर प्रपंच करची कशी? देह मन सगळे तुका दिवन दवरल्या रे, हांव करची कशी? तर ते सांगता ती तूं सगळें तें म्हाका दिवंक का म्हणना. ताजे खातीर उदाहरण सांगिल्लें. प्रॉपर्टी आमी एक दुसऱ्या नांवार करतात, विकता ती, तो विकील तावळी ती प्रॉपर्टी उपबार न्हू. कोण विकत घेतली तांगेल घार व्हरून दवरतात वे ना, जस्ट मालकी हक्क ट्रान्सफर करतात. तशी आमगेल्यांतली आसक्तीचो त्याग करचो. त्याग म्हळ्यार नाक्क तें पुरो म्हणून. आनी बाकीचे हें जे आसता आमकां वापरच्या दिल्या, सगळे बाकीचे वापरचे कमटेच. योगक्षेमम वहाम्यम, देव सगळें पुरयत आमकां. पण मालकी हक्क हो देह मगल न्हय, हें पयलीं कळका. मगल जर असल्यार कितले गायनॅक्स असतात न्ही, तांकां चेडूं वंच आसना ती. बहुतेक डॉक्टर्स निपुत्रीक असतात मस्त जाण, तांकां कल वैज्ञानीक ज्ञान आसना वे, तांगेल घार कशी चेडूं जायना ती. आनी फुटपाथारी राशभर चेडूं भीक मागच्याक, तशें कशें जाता तें? कशें जाता तें? जन्मा घालचे सुद्दां देवा घाल हाजेरी आसता. आनी कुकर्म केलेले इतले लोक आसा ती, ते भायर पडना पडे ते शेवटी फुटपाथार जन्म घेतात. तेमीत मेजॉरिटी फुटपाथारी, आनी बरे लोक मात्र बरबरे घरांत येतात. तेमीत आमी निदान मोक्ष म्हळ्यार आमी एकदम परब्रह्मात वचून पावना जाल्यार तर के शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो बिजायते. बरे घरांत आमकां जन्म मेळ्ळो, बरे कुळांत आमकां जन्म मेळ्ळो. तुमकां सांगता गेल्या जन्मांत आमी कितकी पुण्य केलें अशें दिसता. खंयचे पूण आमी हे गुरुतत्वाच्या हातूंत सेवेंत आसतली म्हणून आमी सारस्वत गुरू परंपरेंत येवन पावल्या ती. आमकां 300 वर्स धरून आसत हे गुरू परंपरा. तांत आमी येवन पावली, तांगेले आमकां प्रबोधन मेळतस, श्री समर्थांगेल प्रबोधन मेळतस, मार्गदर्शन अद्वैत ग्रंथ समजावन दितस. ते इतलें सगळें कशें मेळटा? तरी आमगेलो मस्तसो मळ गेला जाल्यार तर की अजुनी आस. तें म्हळ्यार हांव जो आस न्ही तो इच्छा मरणी आस. इच्छा मरणी भीष्म इच्छा मरणी आशिल्लो म्हळ्यार कल्लें ताजो अर्थ कलो. इट इज सिंबॉलीक. तो सगळ्यांत शेवटी गेलो खंय कल्ल्याक ताका दक्षिणायण जायना, उत्तरायण लागता, हें तें कर न्हू, तशें शिकलें आसना. हांव जो आस तो कृष्ण तागेले मुखार येवंक आशिल्लो, ताजे खातीर तो वाट पळयतालो. तशी आमी कृष्ण आमगेले मुखार येवंक आनी आमगेलें सगळें ताका निछावर करता जाल्यार सतत ताका स्मरण करता. तूं उडकी मान्यता इवन हिक्का जेन्ना दुसऱ्यांचेर भरवस आशिल्ली न्ही, कोणी द्रौपदी पाप सगळ्या पळयताली, म्हाका हेल्प करा ती बामणाक हाका ताका मावाक आनी कोणकोणाक सगळ्यांक सांगताली. आज्याक भीष्माचार्य बशील, द्रोणाचार्य बशील अशी सगळ्यांक कोण्णे सगळे मान तोग्गू घालून बसले. आनी तरी तिका दिसनी की कृष्णाक आपया. शेवटी कोण्णे ना ती म्हणना पडे तिने ते निर्य घट्टी धरून दवरलेल्यो. हाजी अर्थ कलो की तिगेल मी पण पुऱ्या वच दिशिल्लें. जेन्ना हात सोडलो आनी तिने अशें केलें तावळी कृष्णा तूं पाव, आनी ताणें लाज राखली. तशी परमेश्वर येवन आमगेली मळी काडटा, कशी काडची कळटा. त्या वेळार आमकां मस्त डिफिकल्टीज येतात. सृश्टी स्थिती संहार, ताजे नंतर अनुग्रह जावचे पयले कल जाता निग्रह जाता. निग्रह म्हळ्यार अभ्यास समज जाला की ना, प्रिलिमिनरी एग्जाम, फायनल एग्जामांत पास जाल्यार मात्र पासींग सर्टिफिकेट मेळटा आमकां. वयल्या वर्गांत आमी वता ती तशी तें मेळोवंक आमी ताजे खातीर तर ते सांगता ती तुगेल जे तुका उपयोग ना, तुका वतन घेवन वचूंकय जायना, तुगेलो देह तुका घेवन वचूं जातवे तोवे म्हाका दिवन सोडी. अरे तुका दिल्या खल आत्महत्या करची वे हांवें म्हणून ना, आत्महत्या करची ना, तांतूल फक्त मालकी हक्क म्हाका दिल्लो म्हूण सांग आनी हांव घेतलो. तरी के मुखाल हां तूं
तांणी शेवटी माय केल्ल्या मायेच मस्त वर्णन गमटे केल्या म्हळ्यार हो विशय म्हत्वाचो आसा. माय 2 नमुन्याची आसा. समाज दुसऱ्यान तूं मायेचें वर्णन तांणी केल्या की 2 नमुन्याची माय आसता. एक प्रपंचाभिमुख माय आसता. प्रपंच चलोवच्याक, व्यवहार चलोवच्याक आमकां व्यवहार रिपू लागता ती वय मायाची. रिपू म्हळ्यार कसलें की जे गुणांतन प्रगट जाता ती कोपू आनी द्रव्यार्जन करचें, हें सगळें व्यवहारीक रिपू आसतात न्ही, व्यवहारा खातीर लागचे. त्या व्यवहारा पुरते वापरचे. आनी त्याग कसल्याच करता, त्याग जे आसतात न्ही अति, जे अति वायट आसता ते सोड दिवचे, प्रयत्नपूर्वक सोडचे. संताप ना, म्हाका संताप करचे ना. मगल एक ध्येय आसा, आमी आनंद यात्रेची वाटसरू आसा ती. आमी देवा तुगल अनुयायी आसा ती. हें पयलीं सांगता आमगेल गुरूंगेल वी रिप्रेझेंट अवर गुरू. आमगेल वागणें अशें आसता की लोकांनी म्हाका विचारता तुगेल खंयची गुरू गो, कशी तूं कितलें ज्ञान खंयच्यान मेळ्ळें, विचारतात लोक म्हाका. तावळ ते गुरूंगल प्रतिश्ठापना आमी करतात, ताजे बद्दल स्वाभिमान आसता. पण गर्व आसून दुसऱ्यांक तुच्छ करचे ना. दुसरे कोणालो गुरू दुसरो कोणी आसलो, मगल आवसू बरीची जाल्यार दुसऱ्यांगेल आवसू हांव कसलें वायट म्हणका. प्रत्येकाला नशिबान ती आवस बरयल्ली आसता, त्या प्रमाणे आमी जन्म घेतात. तशें प्रत्येकाला गुरू हो ठरलेलो आसता. कोणें कोणाक लूक डावन करचें ना, गर्व करचें ना, अशें नमुन्याचें हें. तर तावळी आतां मायेन प्रपंचाभिमुख अशी जी माय आसा तें फणस फणस फुट्टून गरे काडू घेतले. कल जालें गरे काडू घेना पडे, हाताक तेल बील कले लायनी, कडेरी अशी फॅन लायला न्ही, केस उबता ती काडटना अशी केलें तें चिकट लागिलें, ताज्यानच केस अशी अशें करून घेतले, परसून घेतले. सगळो तो चीक केंसा लागलो आनी खंय खरजुले, हाताक खरजून थांग लागले, थंय लागले, खंय लाग न्ही म्हूण सांग. सगळे कडेन तो चीक लागलो. आनी आमी बशील कडेन सुद्दां लागल्या न्ही, तेव्हा आमचे कडेन उठावच्याक जायना, फेविकॉला कोंबडीशी तशी जाता आमगेलें. तशें जावं न्ही म्हण खातीर कल करका. हें सगळें कल्यामीत जाल्लें हाताक आमी तेल लायनी म्हणून. तशी मन भरकटलें, कल्ल्याक प्रपंचान तूं भरकटलें, अलिप्त जायनी, खिच्चून बसलें, ताका भायर येवचें जायना. ताका अभिमन्यू जालो. इत्या म्हळ्यार नामस्मरणाचें मंगण नाशिल्लें. ती आमगेली एक म्हत्वाची साधना, अखंड नामस्मरण. सदा येता जाता, वदनी वदता, ग्रास गिळिता, घरी दारी शय्येवरी, बहुसुखाचे अवसरी, समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करीत. तशी येता जाता आमी नाम घेवंका. नामाचे कितले प्रकार ते सांगले. चमकतन कशें नाम घेवचें, ताल लय सम बदलतात आनी तिनी ब्रह्म आसता ती अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ताल ब्रह्म पुरय. आनी त्या साधने वेळार खंयचे सुप्त तालांत तूं घेवची, आराम ध्यान लावन बसचें. ध्यानात सुद्दां हें सांगिल्लें, प्रतिश्ठापन हांगा करची आनी 11 दिशेन तूं आमी निलकून पळोवचें आमी खंय आसा ती म्हणून. आनी त्या 11 दिशेन आमकां 10 दिशांचो विसर पडका. 11 दिशेन एक फन निलकल की हे देवा, ताल लागींचे संवाद, ताल लागींच संवाद. तें परब्रह्म वय न्हय, तें परब्रह्म न्हय, तें चंचळ अंतरात्मा तो. जाल्यार तो आमचे खातीर आयला. ती दुसरी बाजू ह्याच मायेची एक प्रपंचाभिमुख. आमी नामस्मरणाचें हें लायल्यार आमी भायर पळकी आमकां ते आत्माभिमुख आशिल्ली माय दिसच्या लागता. ते ईश्वरा वयली तांणी तांकां हांत दिल्ल्या गुरुपरंपरा चरित्रांतूं आमगेल्या विशयांतन मनच भायर येना. तावळ गुरू सांगता ती कल्ल्या भायर येना. सगूण पूज करात. ती आवसू चेंडू खेळ दाखयत खंय कशें करचें. तशें आमगेलो स्वामी सगूण पूज करून आमगेलें मन तांतूं एट्रॅक्ट करता. ती तांकां खरें म्हळ्यार सगूण पुजेची गरज ना. ते सतत तांगेले हांतूच आसता, ती ट्रान्सांत आसता ती. जाल्यार आमचे खातीर ते खेळ दाखयतात. पळय हांगा मायंड कॅन बी डायवर्टेड आनी कायम तुमी तांतूं नामस्मरण हांतू तांतूं स्तोत्र वाचचा ती, हें वाचचा ती, तें वाचचा ती, चिंतन मनन निधिध्यासन करा ती. कसले खातीर, कल खातीर. तें सगळें वंगण एक शिस्त लागता. त्या बाजू वचची ना, त्याच जे हांतू वचची ना. जाल्यार व्यवहार करचो,
व्यवहार करतना सुद्दां हां काम आनी तूं नाम घेवचें न्हय. काम आनी तूं नाम घेतल्यार कळत जाता कशें घेवचें म्हणून काम कशें जाता. पण नाम घेता घेता काम करचें म्हळ्यार काम हें उत्तम जाता आनी नाम हें चालू रावता. अखंड म्हळ्यार न्हिदल तावळ सुद्दां कसले प्रॉब्लेम असले देवा हांव तर सांगता देवा म्हाका न्हीद आयल्या आतां हां मग सगळे प्रॉब्लेम्स तुका चरणाचे ना तरी तूं काय न्हिदना म्हाका पुणी न्हिदोवचें दी बाबा हांव न्हिदता हां. आनी सकाळीं मगल प्रारब्ध म्हाका भोगच्या दी म्हाका ते प्रॉब्लेम्स परत दी हां. खंयचोय गोदरेज वालसुरे लॉक तयार करतना ताची चावी अशी लॉक कोणें करनात. तेमी चावी आसता तिची फक्त आमकां वापरची कशी कळना. तेमी तें सद्गुरू गेले इवन व्यवहारांत आमी तांगेले हें घेवेद मत घेवेद पण तांणी जर कले सांगलें आमी तशें वागका अशें करूं नाका तशें करूं नाका म्हळ्यार त्या व्यवहारांत सुद्दां वागका. तावळ हांत तूं आमी व्यवहारांत केन्नाय थोड वेळा खातीर तरी भायर पडचें. एक शिस्त लावची साधन म्हणून सकाळी उठयलें की एकदम व्यवहाराकच लागची ना. थोड वेळ पूण देवा नांव घेतच एक 2 मिनटां एक जायत न्ही ताच सांगा ती देवा तूं म्हाका जागयलें घे तो झोप सुखे फिरून उठतो ही ईश्वराची दया. कितले जाण न्हिदांत वता ती पयर मगल गेल्या आठवड्यान मगल 5ची गेली खासा 5ची न्हिदांतू गेली बावडी. शी वॉज 96 जाल्यार ताजे खातीर खेद ना पण ती गेली. कोणें अमर ना ती पण अमर केल्लें स परब्रह्म आनी ती आमगेली खरी आवस आसा. आनी हो देव आमचे खातीर मायेचें वस्त्र पांघरून त्या परब्रह्म आमचे खातीर गुरू जावन आयल्यात हां. वस्त्र मायेचें आसा जाल्यार भितर खास परब्रह्म आसा तर ते आमचे खातीर बोट घेवन आयले ती आनी यो चेडा मत सांगात यो हांव तुका पावयता म्हणून हां. तशी तर ती माय कशी आसा माय बरी सुद्दां आसा म्हळ्यार आमी ते हांत अभिमन्यू जावन चक्रव्यूहांतल्यान भायर पडलीं व्यवहार रिपू मात्र वापरले आनी प्रपंच करता 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 करताची माये लागीं देवागल हें केलें की खंय पळयतना सुद्दां आमकां दिसता अरे हो वार खंयच्यान येता. पानां कशीं हालता ती कोण हालयत तांकां हां. कोण तांकां हालयता तशी ते तुजे सत्तेने खंय एक मिनिट हां. तर त्या वेळार आमकां मनांत येता अरे हें सगळें कोण करता आमचे खातीर हां. तो देव तो मगल देव अयो ती माया ती नाशिल्ली खंय ती मिथ्या. अरे मिथ्या जाल्यार मिथ्या आमकां उपयोगा येत न्हय. परब्रह्म सत्य जालें पण परब्रह्म दिसना भासना कळना हालना कसलें करना हां. आमचें पळोवन हाय सुद्दां स्मायल सुद्दां दिना. तें बरें की ती माया ते माया मुळे माया दिसे माये करिता म्हळ्यार मुळे माये करता माया दिसे माये करता माया नासे माये करता लाभ असे परमार्थ माये मितीच परमार्थ स्वरूप मेळटा. माया भवसिंधूचे तारू माया पाववी पैल पारू हां. माये विण उद्धारू प्राणी असं नाही हां. माया परमार्थाचे अंजन हां. परमार्थाचे अंजन माय आमच्या दोळ्यांत घालता तावळ आमकां प्रत्येकांत देव दिसच्या लागता देव दिसच्या लागता. आनी मुख्य म्हळ्यार मुर्तींतलें देवत्व आमी तादात्म्यान अनुभवता ती पयलीं आमगेलें तें जावंका आमी चंचळ आशिल्लें सगळें अशाश्वत आसक्ती गुरूंक दिवन सोडली तें जड आत्मनिवेदन जालें जड वस्तूचें कळ्ळें न्हय. कडे चंचळ आत्मनिवेदन वस्तू व्यक्ती हाचें आत्मनिवेदन आमी केल्लें निसर्गात सुद्दां निसर्गाचें कशें आत्मनिवेदन करचें जड हां की आमी डिफेन्सीव खेळचें. निसर्गाचें वागणें आमगेल्या हातान ना कसलेय क्लायमेट आमगेल्या हातान ना जाल्यार आमी स्वताक जर त्रास करून घेनाशी जायना अशें आमी पळोवंका. पावसाळीन छत्री तयार दवरची खंय वतना चप्पल आसका खाली पांयान नुस्तेंपणी वचून फातरांत वचची ना हां. पांय निसरचे हांतू सम वचची ना थंडीन तूं स्वेटर घालून घेवचें
हें सगळें प्रोटेक्टीव आमी खेळका. तें सगळें जड वस्तूची माया ताजी निराकरण तशी जाता. माया नाश आमचे मीत नाश करूं जायना जाल्यार आमकां फेवर करतली, व्यवहारांतूय फेवर करतली तशीच आमकां. ताजे खातीर आमी डिफेन्सीव म्हळ्यार देवा तुगल मगल आसक्ती तूंच काण घे म्हूण सांगता सगळी सगळ्यांतली. आनी कड्डेरी हे देवा हांव तुका शरण आयलां, म्हाका परब्रह्मान पावय रे, म्हाका मगल आवसूक मेळचेस. हां तूंच मगल आवस आस, म्हाका दुसरी आवस तूं म्हणटा दुसरी आस म्हूण म्हाका कसलें गोत ना. तर जे काय आस तें तुका शरण आयलां, तुका कशी बरोबर दिसता तशी म्हाका वागय आनी मल्ल्याथान करून दे अशें तें सांगता. ते कळ्ळें. तरी माया पावी पहिलं पारू, माये वेळ उद्धारू प्राणी असं नाही. माया परमार्थाचे अंजन, जे आमकां हें येतात न्ही कलकल अडचणी, ते अंजन घालेले बरी दोळ्यांतून. कळ्ळें. म्हळ्यार आमकां दोळ्या मुखार जो पडद आसता न्ही अंजनान ना जाता आनी आमकां समज दिसच्या लागता थोडे वेळ चुरचूर चुरचूर जाता, तशी कश्ट आयली की चुरचुरता जाल्यार समज दृश्टी बरी जाता आमगेली. माया परमार्थाचे अंजन. आनी त्या वेळार भक्ती आसता. भक्तीचे अश्रू जर आमगेले देवा हांव तुका समर्पण करता हे जर अश्रू आयले न्ही ताज्यान तांगेले ते अंजन म्हळ्यार सुकी पिठीची आसता. कळ्ळें. ती जर तांणी घाल्ली ती फॉरेन बॉडीशी, ताका लिक्विडिटी जाय, सॉफ्टनेस जाय, तर आमगेल्या दोळ्यांत जे भक्ती अश्रू आसतात, भक्तीन आयिल्ले प्रेमाश्रू, ते मिक्स जाल्यार ताजी तें समज अंजन जाता आनी आमकां बरी दृश्टी येता. माये करिता जोडे निदान, माये मीत आमकां हें निदान ट्रेजर मेळचें केल्या. आनी माये करता सावधान साधक स्वरुपी. कळ्ळें. तर तें आतां कशी सकळ मायेचे स्वरूप झाले त्यात तुझेही स्वरूप आले. तुगल सुद्धाही हे इतुकेही आपुले मानू नको सर्वथा. तू म्हणटा माया कळ्ळें अशाश्वत, ती ना जातली अशी तशी सगळें दिसता पण नाच ती नातिली माया हें सगळें मर्म कळटा. तशी तांतू तुगल सुद्धा स्वरूप तांतूच आयलें. हां आता सांगतो तुझं खूण, तुवा नाशिवंत केले मदारपण तू म्हणटा जाल्यार आता करिसी आळकेपणा तरी माझा शब्द नाही. संगती तुका नाशिवंत आम्ही कल्लें कोरयेद जाल्यार ते लिप्त जावन येता. चिक्कू बीच उदाहरण सांगे. चिक्कू चिक्कू फोडली की अलगद बी भायर पडटा, ताका चिक्कूच पश लागना. वेरेज आंबो फोडल्यार कितले चिरडिले न्ही कितले उदकान घालें तर थोडपणी पश आसता, ताका पश आसता. तेमी आमी तशें आसूं नये, तशें आसूं नये. आमी चिक्कूल वर जावंका. संगती तुका नाशिवंत, निसंग शब्द अशाश्वत. संग नाशिवंत तर निसंग हो सुद्धा शब्दच न्ही, तो अशाश्वत. तेमी ती संग आनी निसंग हाजे अतीत जा कशें करचें तें. हां तरी तांणी सांगल्या ताजे खातीर श्रवण करका. आतां हांव कसलें सांगता तें आयक. आतां तुका सांगू गेल्यार ते शब्दान तूं सांगका लागता आनी शब्दान तूं हाजें कल म्हणटा तें परब्रह्माचें वर्णन करचें म्हळ्यार ब्रह्माचें वर्णन करचें म्हळ्यार अशक्यच. कळ्ळें. म्हळ्यार ब्रह्म निश्चळ तांतू एक जावनूच तें अनुभवका, ताचे शिवाय ताचो अनुभव येवचें जायना. जाल्यार सादारण मट्टाक तुका अंदाज तरी येवंका न्ही. म्हणून शब्दांनी म्हळ्यार निदान कळत अंदाज आयल्यार आमकां ताजें आकर्शण दिसता, ताजो चस्क लागता. चस्क म्हळ्यार कळ्ळें एक नाद लागता. त्या दारुड्याक पयलीं दारू पितना फोर्सेबली कोणें पण पिवयता, ताजे नंतर घे रे म्हणून बरं लागता म्हणून मित्रां सांगत घेतात. कड्डेरी अशें हें जाता की दारू आनी मनुष्य एकमेकां सोडनात तशी. पयलीं दारू मनशाक सोडना, कडेन मनुष्य दारूक सोडना आनी तिसरे अवस्थेन तूं दारूय मनशाक सोडना आनी मनुष्य दारूक सोडना. तशी आमगेले ह्या हांतू बऱ्या हाज्यान पळोवचें गेल्यार पयलीं हांतू कोणें पण फोर्स करता आमकां ह्या मार्गांत हाडूंक, कडेन टिकोवच्याक पळयता, परत परत संपर्क दवरी करून मागशी लागून. ते सद्गुरू असतात न्ही तांकां आमी जर शरण गेले खरें मनान आमकां कळना तरी ते आमगेले छातीर बैसून साधन करून घेतात तशी. आनी कड्डेर जेन्ना एक जाता ती तावळे आमी एकमेकांक सोडना ती. कळ्ळें. तावळी ही त्रिपुटी याना थंय. कळ्ळें. ऐसा जो अनुभव आला तोही नाशिवंतामध्ये आला. मी आत्मा ऐसा हेतू हे नाशिवंत टाकी तू
उन्मनी अवस्थेचा प्राण तू ते स्वरूप तुझे. मन हंगा भित्ता, मन खंय तुर्ये लागता मात्र येता. तुर्या म्हळ्यार स्थूल सूक्ष्म आणि कारण आणि महाकारण. ते कारण ते तुर्या अवस्था, साक्षी अवस्था. थंय ते ताका हेवें दिसता आसता, आत्माय दिसता आसता, प्रपंचय दिसता आसता. द्वैत ते अद्वैत न्हय. आमी तुर्य म्हळ्यार आमकां दिसता ह्यो आमी एकदम निसंग जाली, आमकां सगळें आमी पळयता आसत ती साक्षी भावाने म्हण. पण दॅट इज नॉट अवर ध्येय. आमगें ध्येय तें न्ही. आमकां परब्रह्मची जाय, फर्स्ट ना. पुना इज 50 किलोमिटर्स म्हूण जर आयल्यार आमी पुणे पावली ती. केन्ना पावली? पुणे आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे म्हणून बोर्ड आयला पळय, ताजे भितर घुसली की आमी पुण्याक पावली. तशी थंय गुरू आमगे स्वागत करून उबरयल्लो आसता, यो बाळा म्हण. आनी आमी आमकां एक करून घेता तो सरी आमी एक जाल्लेलो आसना ती. तर ते सांगता ती ग्रंथ मात्र जितुका बोलिला, कितले तुका सांग हांवें, तरीके ते आत्मा त्या वेगळा राहिला. ये मायेचा स्पर्श झाला नाहीच तयासी. जाल्यार तुका जर सांगचें शब्दांनी सांगका, पण शब्द काढले की ते साकार जाले. साकार जाले की ते ब्रह्म न्हय. पण हांव सांगता 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 त्या दिस मुलाम लायिल्लें एक उदाहरण घेतलेलें. थ्रोम्बोफोमाचें काळे निळे जातले मूक मार लागता, भितरल्यान रगत केट्टिल्लें आसता. तावळ्या मी अशी 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 सर्क्युलर मसाज करता ती काळे हजेरी कडे हगूर 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 तांतूल गूण भितर जिरपता. वखदा गूण भितर जिरपता. मुलाम वैरीच आसता. तस ते शब्द वयर वता ती. आनी आमी ताडगोळ्या उदाहरण सांगिल्लें परत. त्या ताडगोळ्या उदक कशें पिवंका हळुवार हाडटा न्ही ताजे साल काडका, तशी ते शब्द हे फुकट. आनी तांतूल रस आसा न्ही तो आमकां पुष्टी तुष्टी तो दिता, शुद्ध भाग येता तो. तशें आमी श्रवण कशें करता, एक मनान श्रवण करता. श्रवण श्रू धातू सांगिल्लो. श्रवण कशें करता तशी आतां हांगा ब्रह्म म्हूण आसा. ब्रह्म निरुपणान सगळें नेगेटीव म्हळ्यार ब्रह्म कशें आसा म्हूण तांणी सांगलें शब्दांनी. ब्रह्म सकळाहून मृदू कोवळे, सकळाहून अत्यंत जवळे, ते सकळामध्ये परी निराळे, अलिप्तपणे अलिप्त असं, हाले ना चाले, जे बोले ना डोले, अवघे आपणाची संचले एकले. सगळीकडे असं हांव खंय खंय वता की मगल मुखार च्या पिवचे अशें घेतल्यार च्याचे घोट आणतनी मज्जांतू त्या परब्रह्म भरल्या. तशी हे जड मड्यान सुद्दां परब्रह्म आसता. जाल्यार तांतू चंचळ आत्मा आसना, अंतरात्मा आसना, म्हणून ते हालचाल करूच शकना. जड, प्युअर जड तशी. तर ते हे जे आसा तांणी सांगल्या की ते कशें आसा, ना चळे ना ढळे, अग्नीमध्ये न जळे, चळत्यामध्ये परी न कळे, हें सगळें. आतां हें सगळं कळका जाल्यार कल करका, तरी साधन करका. साधन कल करका 3 नमुन्यान साधन सांगल्या. श्रवण भक्ती, नामस्मरण भक्ती आणि आत्मनिवेदन. कळलें? तांतू श्रवण भक्ती लास्ट टायम सांगिल्लें आमी, सारांश घेता आसत. लक्ष दिवन आयकया ती. श्रू धातू, श्रू पासून शुश्रूषा जाता आनी श्रवण हे दोन्ही शब्द तांतून येतात. शुश्रूष म्हळ्यार सेवा करची. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शन. नम्र जावन गुरूंक शरण वचून तांगेले पांय चेपताची. गुरुजी म्हाका सांगात न्ही. आमी कशी नापास जालेली चेडवां न्ही गपचूप हाडून बापसूक पांय दाबता ती, खांदे दाबता ती, केंस हें मालिश करता ती. इत्ते आजी मस्त मोग आयला न्ही मग हे प्रगती पुस्तकाचेर सही करा ती म्हणून. कळ्ळें? हांव नापास जाला म्हणून कोप्यान अशें. तशी त्या गुरूंक सांगचें हांव नापास जालेलें चेडूं आसा जाल्यार म्हाका पास करचें हें तूं म्हाका एलिजिबल करून वयरची वर्गांक घालची वे. तुगेल यूज युअर गूड ऑफिसीस. तशी यूज करूंक जायना गूड ऑफिसीस. गुरू सांगता ती तूं बदल का, तरी हांव बदलोवच्या तयार आसा. ते कशी बदलचें तें आयक आनी तशी करी. सेवा करी, शरण वच. तशी ताजे खातीर ताजी तूं कॅपॅसिटी येवच्याक नामस्मरण अखंड ते ताका हें दितात, गुरुनाम दितात. गुरुनाम भावपूर्ण घे. नाम होची नाम येस तांतू 3 ब्रह्म आसता ती. कळलें? 3 ब्रह्म खंयची? अक्षर ब्रह्म करेक्ट उच्चार. कोणे कोण हें देवीगल हें आसता न्ही सर्व मंगल मांगल्ये
ते मस्त जाण सर्व मंगल मंगल आहे म्हणतात ना. मांगल्ये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. तशी ते करेक्ट शब्दाचे आघात चमकते. ताजी विचारसरणी आमगेल मन शुद्ध करता. ताज्याने त्याचे लहरी येता ती ताज्यान मनात शुद्धीकरण जाता. आणि भाव नाद असत नाही ताज्यान सुद्धा ते आम्ही रमता ती आम्ही संवाद साधता ते आमगेल नामी लागे तो भाव भरता कल्यामुळे मोर वतना तो भाव मात्र आम सांगात वच्चे शब्द हांगा गण पडतात ते आमी त्या वेळा कल जाता ते हाजें कैलास जीवनावर ते वखद नामस्मरण सगळ्या हात ते आमकां रिपेरिंग काम करता. मग सगळ्याचे रिपेरिंग ते करता ते वखद नामस्मरणाचे. जाल्यार भावपूर्ण आसका एक ताल आसका आयदर सुप्त ताल आसका नाल्यार मिडल ताल आसका मध्यम ताल आणि ना जाल्यार फास्ट द्रुतगती आसका. तर ते समेर येता आणि अखंड नाम चलता. अखंड अखंड म्हळ्यार निदान सुद्दां चलता. तो तंतू आसता न्ही भावाचो तो तंतू आसता कळ्ळें. तर तशी तर नामस्मरण तें आमगेल मनाची मशागतय करता. म्हळ्यार ढेकळं आसता ते फुट्टा ती हडड्ड खड जावन पडलेले आसतात मनांत रिजीड कोणकोणाल हेव द्वेष हें सगळें भरलेलें आसता वायटपण ते सगळें ढेकळं अशी फुट्टा ती नांगर चलयतना फुट्टात तशी आनी भोव मुसमुशीची हें भुसभुशी माती जाता कळ्ळें. आनी तांतू ते परत नाम घेवचें म्हळ्यार ते अशी रुजून येता. एका भगवंताचं नाम तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंगभरी. नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरलेल्या. त्यांनी बांधी आला मजमुळी बंधावी नखे. तशी तुका म्हणे याचसाठी केला होता अट्टाहास की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. तळा मी मागून येऊ का हे तुकाराम. देवा देवा मी तो नाही तुका त्याची सर ये ना माका नखाची तरीही मीही देवा करी याचसाठी अट्टाहास की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. आता म्हाका नुसतें चॉकलेट दिवन कल्लेपणी प्रपंचांतले एक प्रलोभन दाखोवन तो गुपाडो नाका. तूं म्हाका कश्ट दिल्या हरकत ना जाल्यार सतत म्हाका वयर वचूंक मदत कर रे देवा म्हूण ताका शरण वचका. आतां हें नामस्मरण सतत आसका श्रवण सतत आसका. श्रवण कल्ल्याच करका फालतू कल्ल्याचें कोर न्हय. बरबरे अद्वैत ग्रंथ वाचका ती संतांगल चरित्र वाचका ती आनी संतांगल जर ते जिवंत असले तर तांगल चरणाल्या बैसून ते प्रत्यक्ष उलयतात तें आयकूंक का तां चिंतन मनन करका आनी त्या प्रमाण वागका तांचे श्रद्ध दवरका. जर ते देहान जिवंत ना ती तरी ग्रंथान बैसून जेन्ना सांगता ती तावळी ते सांगूक ते साकार जावन येनात थंय पण सगूण जावन येता ती साकार जावन येना ती पण ग्रंथांत आसता ते गुणा सहित आनी ते एखाद मजवर एक मायक आसा तान वदोन घेता ती तावळी तुमकां आयकतल्यांक हांव दिसून ये समर्थ बैसून सांगता आसा ती हें मनांत येवंका आनी त्या प्रमाण एक मनान आयकूंक कडे आत्मनिवेदन भक्ती जडाची आत्मनिवेदन भक्ती सांगल्या की कशी करची तर तांतून आसक्ती असती काण घालची देवा तूंच घे म्हूण सांगचें. तशी व्यक्तीन तुल तशीची आसक्ती तांतून एक फावट तांगें चेडवांक विचारना ती भयंकर वायट दिसता. एकल्याखान बरें न्हय व्यक्तिनिश्ठ जी हें आसता माया ती दोनूय बाजून ताणटा. एक बाजूच गेल्लें म्हणा पळय गेलें तें तशी हात जे सांगिल्लें खंयचें जडाचें म्हळ्यार तांतून निसर्गमय ते डिफेन्सीव खेळका आमी तावळ तें सांगून जालें. आत्मनिवेदन चंचळ आत्मनिवेदन म्हळ्यार कसलें तें देवाक संपूर्ण शरण वचें संपूर्ण शरण वचें आनी ताका सांगचें की तुगेल हाज्यान पान सुद्दां तुगेल स्पर्शेविण तुगेल स्पर्श जाल्लें पान सुद्दां हालना. तर तसल्या हाका हांव शरण आयलां. तर मग सगळें काया वाचा मनान हांव तुका शरण आयलां देवा. आतां तुगेल ब्रीद की म्हाका तारतलोस तूं आनी हो विश्वासू म्हाका श्रद्ध आसा तेमी ती म्हाका तारी आनी तुगेल बोटीन म्हाका जाग दी
भाड दिवच्या मला कल्ले ना फक्त तुगल नाम असं आणि त्यांची नाम हांव थोडशें दिता आणि म्हाका बोटीन जाग दी आणि तूं मगत सांगाती बैस सुकाण दोन घेवन म्हळ्यार कले जायना तशी करना पडे हें चंचल आत्मनिवेदन जालें तर तांतूल देवांत आमी एकत्व जावंका आमकां ती नुस्तें मुर्ती दिसूं नये भितर दिसका हां तूच करता आणि करविता तशी सध्या बोलण्यासारखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास आहे त्या गुरुंका मी शरण वचका तूच करता आणि करविता शरण तुला भगवंता मी शरण तुला भगवंता ते नुसते शाब्दिक असू नये मनापासून पटका हें जर चंचल आत्मनिवेदन जाल्लें आणि देवान जर आमकां पट्टून घेतलें तूं मगल असो यो मगल बोटीरी तर त्या बोटीर थावन केन्नाय देव नाही सतत साधना सतत श्रवण भक्ती आत्मनिवेदन आणि चंचल आत्मनिवेदन शरणागती हां आणि त्यांनी सांगेल तशी काम करची इतलें जर आमगेल आयुष्यभर आमी हीच साधन जर केल्ली तरी आमी देह दवरचे पयलेंचे आमकां मोक्ष मेळटा मोक्ष हो देह दवरना पड कोणाकय मेळना कळ्ळें म्हळ्यार मोहाचो क्षय तो आमगे लिंग देह वासन घेवन भायर पडटात आमी तावळ त्या वासन पुरोवच्याक आमकां देह घेवपाची लागता आणि परत देह घेना पडे त्या वेळा परिस्थिती कशेंच कळना न्ही कळना तेन्ना एक मिनीट हांव जास्तीच घेता टायम जाला वय पण आयज तुमी शेवटचं सेशन म्हणटात इट्स ओके लेट मी फिनीश इट तरी तितलें हें करका तावळ आमी खंयची म्हळ्यार तितलें करना पड आमकां देवूच सांबाळून घेता आमी खरें म्हळ्यार त्या वेळार आमकां हें कळटा तर तुमकां ती काणी जी सांगिल्ली न्ही ती मागशी कोण सद्गुरू म्हणटा यो चल आमी वचा खंय देवा प्रवासाक वचा मत सांगात यो म्हण आनी तो घेवन वता खंय खंय खड्डे हे माया जाळान थावन तो प्रवास आमगेल्या बोटीन थावन चालू जाता बोटीन थावन चालू जाता आणि गुरू सुकाणो घेवन उबरलेले आसतात आणि आमी निर्भय जाता ती आमकां आत्मतत्वांत एक जाल्ली हाजे हेची स्वानुभव केल्लो की आमकां भंय म्हूण आसना एक आत्मविश्वासू आणि एक कणव आमकां सगळे कडेन आमी स्वताची दिसता आसता ती आमगेल गुरू रूप दिसता आसता आणि गुरू रूप असो अरे जाल्यार हो कलकी पांघरून पिंके कपडे घालले आनी रडता असो कल्ल्याक बा म्हण तांकां काडया म्हळ्यार एक कणव येता आणि सद्गुरू सांगता त्या थांगा थोडे वेळ आनंद घे मस्त थकला बाबा आजचे रेस्ट घे कडे हांव तुका पेटयता खंयचे देहांत तूं घालतलो जाल्यार तूं त्या देहाच कल्याण न्ही त्या पुऱ्या कम्युनिटीच कल्याण करून यो शुद्रांत आयले चोखा मेळा आनी वय की न्ही तशी तर ते आमी एक दिवस बैसून नंतर सगळीं पद तांतून म्हणया एक एक विशयाचेर हां आनी तुमकां खंयचे जाय जाल्यार आमी अशी एक सेशन घेवया नंतर ही ललीत यावो ताजे नंतर आमी घेवया हें आमगेलें सेशन हो शेवटचो म्हणूं गेलो तरी शेवटचो न्हय आमगे लायफ आसता म्हणसर हें सेशन चालू आसतलें आनी आमी एकमेकांक हेल्प करया हां अवघे धरू सुपंथ एकामेका सहाय्य करू हां आनी हांगा आमी आजी राबया आनी तुमगेल सगळ्यांक निरोप घेना हांव निरोप इत्या घेवंका तुमगेल स्वामी सततची तुमी आमगेल हृदयांत तशी तुमगेल हृदयांत सुद्दां म्हाका गुरू दिसता आसत ताळ तुमगेल कल्ल्याण निरोप घेवचो ते गुरू मगल्या हृदयान तेच आसत तेमी थांब तुमगेल निरोप घेना सतत आमगेलें वी आर सोलमेट्स आमी एकमेकां सांबाळ घेवन मुखार वच्चें आसा तशें आमी वचा आनी त्या श्री रामागली समर्थांनी केलेली प्रार्थना आमी म्हणया हां खंयची कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी
कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. हे श्री समर्था, हे श्री रामराया, आमक अशीच मदत कर देवा. सतत आमगेल मागशी राब. आमकां कसलें कळना, आमी सान्न चेड वसती, ह्या बाजून धांवली त्या बाजून धांवली, आमकां धांवील धांवील तशी ताण हाडी. ही आमी आमगेल जे गुरू आसा ती, इवन आमगे स्वामीजी, ते आमकां मदत करता ती, त्याची समर्थ आसा ती. प्रत्येक वेळार सद्गुरू विंगड आसता आनी तो समर्थ सद्गुरू आसता. तेमी ती आमी सगळ्यांनी तांगेल चरणांतू हे विवेचन पुष्प स्वाम्यांगेल चरणांत अर्पण करुया. नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव.